सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या दिसा आमचे रीत भाशेन मागतले हांव आज दिनवासनेचें बलिदान भेटयता जुली फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसा रीत भाशेन ताचे खातीर मागुया. तशेंच आज हांव उगडास करता म्हज्या बापायचो संपलेल्या पास्कुआल फेर्नांडीस 3 म्हयने भरतात. रीत भाशेन सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण ताचे खातीर मागता. तशेंच आयच्या दिसा जल्माचो दीस समोर उमता टिना सालदाना तिचे खातीर आमी मागुया. देवान तिका आशिर्वादान भरून बरे भलायकेन राख आनी सांबाळ म्हूण तिचे पासत मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर. अदीक करून आमची भावा भयणां जी गोश्टवतात ह्या दिसांनी पिडेक सांपडल्यात. जायती आमची भावा भयणां उदक येवन बुट्टी येवन जायती जाण आकांताक सांपडल्यात. तांकां देवाची मजत फावो जाल्यार पुरो म्हूण उदीक करून भोव करून मणिपूरच्या देसांत आमची भावा भयणां आसरो सोदून हांगा थंय भोंवतात आनी तांकां कोणूय आसरो दिना जावन ह्या त्या रेफ्युजी कॅम्पांत ती आसात. किरीत भाशेन तांचे खातीर आमी मागुया आमच्या गोंयच्या राज्य सरकारा पासो जायत्यो आमच्यो वस्तू ज्यो आमकां पोरचेक बऱ्याक पडटात त्यो करूंक अदीक करून आमच्या फायद्याक पडटात त्यो तांणी नियाडूंक आनी ताचे वयर तांणी बरो आमकां निर्णय दिवंक तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. कुडीचो जीव काडटा ताका भिवू नाकात, पूण आत्म्याचो जीव आनी तुमकां नरकांत उडयतात त्या मनशांक आनी त्या वायटोक्या वस्तूंक तुमी भियात. बाबा भयणीनो, आजचो आमकां म्हणटा जो कोण म्हाका मनशां उशीर आपलो गोवाय म्हूण पाचारता ताका म्हजो बाप आपूण सभेमाजार अदीक आनी अदीक पाचारतलो आनी ताका सगल्यांक शारुती घेतलो. आमचे जिवितान अदीक आनी अदीक ह्या देवाच्या राज्या खातीर वावरूंक आमच्या जिवितान येतले कोश आमी बरे तरेन देवाक मानता तशें उबारून व्हरूंक आनी आमचे खुरीस आमी खुशाय मनान वेग मारूंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड ह्या मिसान मागून घेवया. हाचे दिसाक पवित्र सभा किरीत भाशेन बागेवन बोनावेंतुराची उगडास करता. तो धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री आमकां ह्या बागेवंताचे मजतीन अदीक आनी अदीक पवित्र सभेक अखंड भावार्थाची मनशां आमी जावं कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची तूक धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोरे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्यांक सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वागून सदांच सांकवाल सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर जाणार आनी मोगाड सर्वेस्परा बागेवन बोनावेंतुराची देख घेवन सदांच खरी जाणवाय सोदून तुका ओळखूंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगांत वाडूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर.
हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनाक आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी जाकोबान आपल्या पुतांक असो उपदेश दिलो. हांव म्हजे पोरजेक एकठांय जावंक वेतां. म्हाका म्हज्या पुर्वजांच्या सांगाता एफ्रोन हितीताच्या शेतान आसा ते फोंडांत कानाच्या देसान मामरे मुखार उरपाचो जागो कसो अब्रामान एफ्रोन हितीता कडेन घेतलेलो ते मागपेल्याक आसलोल्या शेतांतल्या फोंडांत म्हाका पुरात. तुंय अब्रामांक आनी साराक ताचे बायलेक पुरल्यांत. तुंय इजाकाक आनी रेबेकाक ताचे बायलेक पुरल्यांत. तुंय हांवें लियाक पुरल्या. तें शेत आनी शेतान आसलेलो फोंड हितीतां कडलो विकतो घेतला. आपलो उपदेश दिवन जाल्या उपरांत ताणें आपले पांय बाजयेर दवरले आनी आपलो प्राण सोडलो आनी तो आपले पोरजेक एकठांय जावंक गेलो. आपलो बापूय मेलो तो पळोवन जुजेच्या भावांनी म्हणलें, आमचेर तो रागार जावन आमकां ताका इतलें वायट केलां, तेच मापान तो आमकां पोत्तून फारीक करीत जाल्यार आमी कितें करुया? म्हणटूच ताणें जुजेक एक निरोप धाडलो. तुजो बापूय मरचे आदीं ताणें हो हुकूम आमकां घालो. जुजेक तुमी अशें सांगूंक जाय, तुज्या भावांचो खूण तांचें पातक आनी तुका वायट केलां तें सगळें तांकां बोगूस. देखून आतां आमी तुजे लागीं मागता, तुज्या बापायचें देवाचें सेवकांतलें खोटेपण बोगूस. आपणाक असो निरोप धाडलो देखून जुजे रडलो. ताचे भावूच ताचेशी आयले आनी ताचे मुखार पांयां पडून तांणी म्हणलें, आमी तुजे चाकर जावंक तुजे मुखार येता. पूण जुजेन तांकां जबाब दिलो, भिवू नाकात, हांव देवाचे स्वातेर आसां जायत. तुमी म्हाका वायट करूंक सोदतालेत, पूण देवान वायटांतलें बरें काडूंक येवजिलें. ताणें आयज केलां तशें पुस्कोल्लो काग सोडोवचे खातीर देवान अशें निर्मिलें. म्हणटूच तुमी भिवोंची गरज ना. हांव तुमचो आनी तुमच्या भुरग्यां बालांचो सांबाळ करतलों. असलें अपुर्बायेच्या उतरांनी ताणें तांकां धीर दिलो. अशें जुजे आपल्या बापायच्या कुटुंबा बरोबर इजिप्तांत रावलो आनी तुंय 110 वर्सां जियेलो. आनी जुजेन एफ्रायमाच्या भुरग्यांचे तिसरे पिळगेक पळयली. तशेंच माकिराचीं भुरगीं आनी मानासेचीं भुरगीं ताचे दिंब्यांचेर जल्मलीं. उपरांत जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, म्हजो मोरचो वेळ पावलो, पूण देव कात्रेन तुमचो उगडास करतलो आनी भलेपणान हे देसांतलो तुमकां परतून व्हरतलो. आनी अब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बासायला ते देसान तुमकां पावयतलो. आनी जुजेन इस्रायलाच्या पुतां कडचो एक सोपूत घेतलो. देव खरेंच तुमचो उगडास करतलो तेन्ना हांगासरलीं म्हजीं हाडां व्हरूंक विसरूं नाकात. 110 वर्सांचो आसतना जुजे मेलो. ताणें ताचे प्रेतान पोरमोल भरलो आनी ताका ताच्या पेटयेंत घालून इजिप्तांत दवरलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. परतून म्हणया, देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगोट करात. वर्सां मदें ताचीं कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. ताचें पवित्र नांव अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पोदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात. जबाब. देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं.
ताच्या चाकरां आब्रामाच्या पुतांदुवानो ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पोर आमचो देव शेकांशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. सबाब देवाक सोदता तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. उद्गार. जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. Sorvespo तुमचे सोवे आसो. Mateva pormore Gesù Cristace shuhu bortoma. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, आपल्या गुरू परोस शीस आनी आपल्या दोनया परोस चाकोर व्हरतोनूय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. गोरब्याच्या दोनयाक बेल्झेबूल म्हणलो जाल्यार ताच्या गोरच्यांक त्याहून आनीक कितें म्हणचें नात. त्या पासत तांकां भिवू नाकात. आतां धांपलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय हेरांक कुडीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काडोखांत सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात, आनी कानांत फुटफुटतोलें तुमी आयकलां तें पाठ सारतान परगोट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोणांत नाश करूंक तांक आसा ताका उदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कोडो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तोकलेचे केंस सोगले मेजलोले आसात. म्हणटच तुमी भिवू नाकात. शेरकाराचे बिऱ्यां परोस तुमी ओदीक व्हडटी. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगोडटलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताची शुभ बोर्तो महानी. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक जेसू आमकां कोणाक भियोवपाचे ते आमकां ह्या शुभ वर्तमानान सांगता. म्हणटच तुमी भिवू नाकात. शेरकारांच्या बिऱ्यां परोस तुमी ओदीक व्हडटी. जो कोण ओतम्याचो जीव काडटा ताका तुमी भियो नाकात, पूण कुडीचो आनी ओतम्याचो जीव काडूंक तांक आसा ताका तुमी ओदीक भियात. इंग्लीश भाशेन साम्स काय बरें म्हणटा, आय सॉट द लॉर्ड अँड ही आन्सर्ड मी अँड ही कास्ट अवे ऑल माय फियर्स. हांवें म्हज्या दोनयाक सोदलो आनी ताणें म्हाका पारकिलो आनी सगळे म्हजे भिरांतींतलो म्हाका निवारलो. आमची भिरांत जायते फावटी आमकां जोडी मोडी हांगा थंय शिपडायता. आमची भिरांत आमकां देवा सुशिल्ली पयस सोदता. भिरांत जावन आसा एक हातियार जो सैतान आमचे सगळें वापरता आनी भिरांती वरवीं जायत्यो वायट वस्तू आमी करूंक पावता. जायते फावटी देवाक मानता
ते भाशेन आमचें जिवीत जिवंक आमी फाटीं उरता. जायते फावटी खुरीस आमचे मुखार येता तेन्ना, आमचेर खुरीस पडटात तेन्ना, आमचे जिवितांत त्रास पडटात तेन्ना, अडचण्यो येतात तेन्ना आमचेर भिरांत येता. आनी भिरांतीक लागून जायते फावटी घडयेक आमी हांगातूय वेता. ह्या वैजाक दुसऱ्या देवाक, दुसऱ्या मनशांक आमी सोदता, तांची जाणवाय आमी घेता. हाचे स्तोत्र काय बरें सांगता, हांवें म्हज्या दोनयाक सोदलो आनी ताणें म्हाका सगल्या वायटांतलो निवारलो. आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडयेक दोनयाक सोदूंक आमी जायते फावटी फाटीं उरता. म्हजेर कोश्ट येता तेन्ना म्हाका दिसता हांवूच ते सुटावे करतलो. म्हजेर आटेविटे येता तेन्ना म्हाका दिसता ते हांवेनूच दुसऱ्यांक सांगचे परस हांवें सुटावे केल्यार अदीक बरें. कित्याक दुसऱ्याक सांगल्यार लॉज, दुसऱ्याक सांगल्यार किकोन जातलो हांव, दुसऱ्याक सांगल्यार म्हजें नांव पिड्यार जातलें. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशें घडटा. आनी जेजू म्हणटा कांय बरीं उतरां आयच्या दिसाक, जो कोण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फराक जीव काडटा ताका तुमी भियात, कित्याक हेमकोणांत नाश करूंक ताका तांक आसा आनी ताका अदीक भियोंक गरजेचें. आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. देवाचो मोग आमी जायतो करूंक सोदता, पूण घडयेक वायट आमकां ओडून वता. वंदावणी आमच्या जिवितांत घडयेक आमकां वायट रस्त्यार वतात. आमच्या जिवितांत घडयेक आमचो कुरीस येता तेन्ना आमी भियोन दुसऱ्या सवें आमी हांगातूय बूत घेवंक वेता. जेजू आज म्हणटा, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगोडटलो. आनी हें खरें, कित्याक जायते भाग्योन जे मरून गेले, जायते आमचे बरे मनीस आपल्या जिवितांत जेजूचो पाटलाव करून ताणें रोग साक्षी जाले, आज ते भाग्यवंताच्या जोम्यांत आसात. आमच्या जिवितांत देव आमकां ह्या भाग्यवंताच्या जोम्यांत आमी रावंक उलो मारता. आमच्या जिवितांत घडयेक जें वायट येता, जे कोश्ट येतात, जे आटेविटे येतात, ते आमी आमचे फुडो करून अदीक आनी अदीक भावार्थान आमी चांट मारुया. आमच्या बरवंशान आमी जिवया की देव आमच्या संगाताक आसा. देव संवसार सोरोपर्यंत आमकां सांडचो ना. देव आमकां ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक गोवाय जावंक आपयता. हीच भावना मनान धरून आमचें जिवीत फुडें सरुया आनी आमकां अदीक आनी अदीक त्याच जेजूची पाटलावदार जावंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C43, पेज नंबर 46. C43. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान
सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलींच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या गावचे वेदनांत आपल्या मनाक हालून आमच्या सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोली वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सुर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत दिसा दीस सोदीक सुफोड कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सूर पदवेदारान सासणाचे देवा, सूर काड्यान सोद थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा. तारण मेलोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात रांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुट परगोटुया. आमी तुझे मरण परगोटा. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. किरीत भाशेन म्हज्या बापाची काकूत कर म्हूण आमी मागता. तांकां आनी तुजी इस्सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगती तिचो पुती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया.
आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाने पडू दिवं नाका पूण वायटांत सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवोस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेतान राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिली. देवाची शरीर संवसाराचे देवाचे सेवे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत को देवाचे सेवे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यां किरीत भाशेन कार्म सायबिणीची परब आमचे हांगासर बाजूक रावतात ते आमची क्लॉयस्टर कार्मल सिस्टर्स किरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया. बरे तरेन देवान तांकां राखून सांबाळूं आनी उदीक आपलें जिवीत देवाक तांणी भेटयलां. तांचे खातीर आमी फाल्यांच्या दिसा उगडासान तांचो उगडास करून सायबिणीचे विणवणेन बरे तरेन ताणें आपलें जिवीत जियो म्हूण तांचे खातीर मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गाळून घेऊया. F21 पेज नंबर 95. F21.